देवाच्या उतरान आमकां कसली समजणी मेळ्ळ्या. आमी पळयता दावीद एक धाकटो भुरगो आनी तो आमी काल पळयला कशे भाशेन ती चोर शेळ्यां बरोबर आसतालो अरण्यांत आनी तिचो देवान ताका खूब अणभव दिले. भुरगो तो ल्हान आनी दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर थंयसर आसतालो कडेक, पूण ताका तें रोबण कशे भाशेन वापरूंक जाय तें बरें कळ्ळें आनी तो तें घेवन आपल्या शेळ्यांक बापायच्या शेळ्यांक तो राखतालो. आनी आयज आमी आयकलां कशे भाशेन देवान ताका शिवाच्या आनी आंसवेलाच्या हातांतले खूब पाटी वाचयला. म्हणटूच ताका तो अणभव आसलेलो की तो देवाच्या नांवान सगळें कोत्तालो आनी आतांय कोत्तालो म्हणून ह्या व्हडल्या फिलिस्तिनांक पळोवन ताणें सावलूक सांगलें हांव ताका घेता म्हणून. तो म्हणूंक लागलो बरें, कित्याक तो येदो व्हडलो आहा आनी बाकीचे पळय फौज आसा ती आमकां सावरांक जावची ना, ते आमकां कातरून उडयतले. हो गेलो ताचेशी आनी आमी जाणा आयकलां कशे भाशेन ताणें 5 फातर घेतले, फातुल्ल्यो घेतल्यो आनी थंयसर ताचेशी गेलो. तो म्हणलो तूं हांव कितें सुणो म्हूण समजलें कितें, एक बोडी घेवन आयलाय तो, ये हांव तुका पळय मारून उडयतां, मांस सगळ्या त्या जानवरांक आनी सुकण्यांक दिता. तो म्हणलो ये तूं ये. आनी ते दोगूय जाण गेले आनी वेताळां ताणें ते रोबणान ताचेर एक फातर मारलो, सोमतो ताच्या कपळाक लागलो, शोटून पडलो, ताचेच तोरवादीन ताणें ताका मारून उडयलो, ताची तकली कातरली. बाकीचे सगळे गेले. पूण ताणें कितें म्हणलें जाणें, तूं हे तोर साद आनी बाकीचे घेवन येताय, पूण हांव देवाच्या नांवान तुजेशी येता. तूं कोणा बरोबर झगडटाय, म्हजे बरोबर की देवा बरोबर? आनी देव जावन आसा झुजाचो धनी म्हणून आमकां सुरकुळीत केल्लें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजू जो आमचे भितर जियेता ताच्या नांवान आमी जियोंक जाय. आनी हे भाशेन तुमकां हांव सदांच सांगता, ताच्या नांवान सगळें भितर आहा तितलें भायर काडात आनी तो आमचें सगळें उदीक आनी उदीक भरोन येता. पूण तो आमचे भितर आसा, पूण हें आमकां फायद्याशीर पडटा. कित्याक हे भाशेन आमी मागण्यांत रावल्या की ना, सगळो गोत मागीर आमकां कांयच लागपाक ना, कित्याक तो सगळो गोत आमकां राखता आनी सांबाळटा. आनी दुसऱ्या वाचपान आमी हांगसर पळयता कशे भाशेन जेजू ताका इतलो अधिकार आसा. एकाच उतरान तो म्हणटा हात सोड आनी ताचो हात सोडून तो बरो जाता. पूण हे पळय फारीजेव कितें करता पळय ते ताका काडूंक सोदतात. कित्याक लागून? तो बरो कोत्ता म्हणून, वायट करिना, जीव दिता, जीव काडिना. आनी आमी सगळीं जाणां खूब पाटी आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींत ह्या फारीजेवा भाशेनूच आसता. बरें करचें आसतना वायट करीत आसता, हें जाणा आमी. पूण हें पातोक आमचें आसा पळय, तातूंतली भायर सोदच्याक आयज आमी देवा कडेन मागया आनी आमकां तातूंतली भायर काड म्हणून सांगया. जशे भाशेन आग्नेसांनी धाकटलें भुरगें तें जेजू पासत आपलें जिवीत तेणेन वारोयलें, तेच भाशेन जेजू सगळें आमचें जिवीत ताका दिवन ताणें तें चलोवचें आनी ताणें बापाची येवजण पडून कशे भाशेन तें घडोवन येवंक जाय ते भाशेन घडून हाड म्हणून ताका आमी सहकार करचे. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत हांव तुमकां सदांच ताच्या नांवान दोत्तां. जेजू आमचे भितर कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. जेजू आमचे भितर आसा आनी आमचे भितर आसा तितलें जेजू सगळें आसा. हें सगळें ताच्या नांवांत आमी भायर काडया आनी तातूंतली बरें आनी वायट आहा तितलें ताका दिलें म्हणटूच बरें तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार ताचें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरून काडटा. हो तर आमचे भितर विस्वास आसत आनी ताचेर आमी भावार्थ दरीत जाल्यार बोरमाशान आमी जेजू सारकी उदीक जावन ताचो मोग, ताची
उतरां कोन्यो चाल आमी दुसऱ्यांक अणभवंक दितल्या आमचे वरवीं